नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. पार्सेकार सरकार कितल्याशाच खात्यांक पगार घालता कंटिंजन्सी फंडांतल्यान खर्च आनी बजेटाचें गणित हाल्लें, येणावळी हाल्ली. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. जिल्लो पंचायतीक सोमार मेरेन 32 उमेदवारी अर्ज. मोगोचे 8 उमेदवार जाहीर. मोगोन दवरिल्लो मोर्जेचेर दोळो. उसगांव सांकवाळ दिले मागनासतना तिसऱ्या आघाडीचेर सुदीन वग्गी. डिजिटल रेशन कार्डाचो सरकाराचो प्रकल्प आडकलो. रेशन सोसायटीनी पॉइंट ऑफ सिस्टम मशीनां दिवपाचेर प्रस्ताव आडकलो. सध्या डिजिटल न्ही, कागदाची तात्पुरती रेशन कार्डां. गोवा बोर्डाची 12वीची परीक्षा सुरू. जिल्लो पंचायती वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 18 मार्चाचो पेपर धुकल्लो फुडें. सेक्रेटेरियल प्रॅक्टीस पेपर जातलो 20 मार्चाक. कर्नाटकाचो बसवालो आनी पॅसेंजरांनी गोंयकारांक बडयल्ल्यान मडगांवां थळाव्याचें कळ्ळें. बस फातरायली. पुलिसांची मध्यस्थी. बसीक ओव्हरटेक करपा वेल्यान पोफुसांव. आनी डिफेन्स सारकें नाशिल्ल्यान मार खालो. धेंपोचो कोश आर्थर पापासाक खंत. आय लिगांत इस्ट बेंगालान धेंपोक धाडले 5-1. 7 मॅचींतल्यान धेंपोचे फक्त 7 पॉयंट. खबरो विस्तारान. पार्सेकार सरकार सध्या कितल्याशाच मोठ्या खात्यांक कंटिंजन्सी फंडांतल्यान पगार घालता. खात्याच्या खर्चाचें आनी बजेटाचें गणित हाल्लां. शिक्षण खातें आनी हायर एज्युकेशनाक सध्या कंटिंजन्सींतल्यान ग्रांट्स आनी पगार वता. जानेराचो पगार ह्या खात्यांनी 20 तारखेर क्लियर जालो. फायर, भलायकी, शिक्षण, जीएमसी, रानां, वीज, उत्तर जिल्लोधिकारी, न्हंय येरादारी, सत्र न्यायालया सारकेल्या खात्यांक सरकार कंटिंजन्सींतल्यान पगार घालता. पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. पार्सेकार सरकाराचे येणावळ आनी खर्चाचे गणित सध्या सापूत बिगडलां. परिस्थिती हाताभायर वता म्हूण पयलींच अदमास आयिल्ल्यान सरकारान 2 म्हयन्या फाटीं कंटिंजन्सी फंड 30 कोटी वयल्यान 230 कोटी मेरेन वाडयलो. फाटलें दशकभर तो 30 कोटीत आशिल्लो. सध्या 83 खात्यांतल्या सरकाराच्या वट्ट सुमार 65% कर्मचारी आशिल्ले 11 मोठ्या खात्यांक हिस्पा भायलो पगार कंटिंजन्सींतल्यान घालचो पडटा. परिस्थिती पळयात कितें जाल्या ती. शिक्षण, रानां, वीज, भलायकी, जीएमसी, हायर एज्युकेशन, फायर, क्राफ्टमॅन ट्रेनिंग, IPHB, उत्तर जिल्लोधिकारी, न्हंय येरादारी, उत्तर सत्र न्यायालय ह्या सगळ्या खात्यांक मेळून 30 कोटी कंटिंजन्सींतल्यान हिस्पा भायलो पगार गेला. प्रकरण इतल्यार सोंपिल्लें ना. शिक्षण आनी उच्च शिक्षण खात्याक हिस्बा भायलें अनुदान दिवचें पडलां. दरेकी 42 कोटी आनी 12 कोटींचें. उच्च शिक्षण खात्याक तर जानेराचो पगार 20 फेब्रुवारीक पडला. तोय बी कंटिंजन्सींतल्यानूच. सरकाराचे वेवसायीक कर येणावळीचें गणित सध्या बजेटांतल्या अदमासा प्रमाण 10% म्हणल्यार सुमार 200 कोटींनी हाल्लां. कंटिंजन्सी फंड वाडोवप म्हणजे सरकाराचे येणावळ खर्चाक ताळतंत्र आनी शिस्त ना. सरकारी खात्यांनी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो बजेटांतल्या हिस्पा भायर गेला. सध्या कसो तरी खर्च करून पुरवणी मागण्यो घालून खर्चाक उपरांत विधानसभेची मान्यताय घेवची पडटा. परिस्थिती पळयल्यार येता त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकाराच्यो शेकड्यांनी कोटींच्यो कंटिंजन्सींतल्यान केल्ल्या नॉन प्लॅन खर्च आनी पगाराच्या खर्चाच्यो पुरवणी मागण्यो येवपाच्यो आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी नवाज शेख. मोगो पक्षान आपले 8 उमेदवार जाहीर केल्यात. उसगांव आनी सांकवाळ मतदारसंघांक मागिनासतनाच भाजपान मोगोक दिले म्हूण मोगोच्या फुडाऱ्यांक अजाप दिसता. लाटंबारचे मतदारसंघांतल्यान बीजेपीचे उमेदवार शिल्पा नायक आनी आमदार नरेश सावळान तेंको दिल्लो संजय शेटेन सोमारा उमेदवारी अर्ज भरलो. 4 मार्च मेरेन उमेदवारी अर्ज भरूंक प्रास दिला. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर सोमारा 27 उमेदवारांनी अर्ज भरले. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायती खातीर 15 जाल्यार दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायती खातीर 12 उमेदवारांनी अर्ज भरले. आयतारा उत्तर गोंया खातीर 1 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 4 उमेदवारी अर्ज भरिल्ले. ताका लागून उमेदवारांचो आंकडो 32चेर पावला. सांकवाळ आनी उसगांव हे मतदारसंघ मागिनासतनाच भाजपान मोगोक दिले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मिडियाक सांगलें. मोर्जी मतदारसंघ मोगोक मेळूंक ना म्हूण मगोन खंत उक्तायली. मगोन आपले 8 उमेदवार जाहीर केल्यात. तातूंत 4 बायलां आसात. उसगांवचो उमेदवार मागीर थारतलो. दिक्षा कवळेकार सांताक्रूज, संदीप वेर्णेकार चिंबल,
शिवदास गावडे प्रियोळ वेलिंग, बबिता गावकार बेतकी, अपर्णा नायक साकवाळ, विठोबा वेळीप बारसे, मोहन वेरेकार कुर्टी खांडेपार आनी चित्रा फट्टे कवळे. मगोक मोर्जी मतदारसंघ जाय आसलो, मात तो मतदारसंघ मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान पडला म्हूण तो भाजपाक सोडलो. पण सांकवाळ ही पंचायत आमच्या हातूंत नाशिल्ली, पूण सांकवाळ आमकां हातूंत गेल्ली आसा. अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. फॉर एग्जाम्पल कुर्टी खांडेपार वेगळो आशिल्लो पयलीं, उजगांव आशिल्ली. आज ह्या फावटी उजगांव आमकां एक्स्ट्रा मेळ्ळ्या. आमचें एकूच नुकसान जालां आनी तें म्हणजे आमचो जो श्रीधर मांद्रेकर आसा, जो एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर आसा, ताची बायल आनी तो स्वता त्या ज्या जिल्ला पंचायतीत सदांच निवडून येता तो मात्र आमकां मेळूना. ती एक आमकां खंत आसा. गोंयांत तिसरी आघाडी जाता ह्या विशीं विचारले तेन्ना योग्य वेळार प्रतिक्रिया दिता अशें ढवळीकार उलयलो. At this stage, talking on third political front is not correct, because जर तर एका पॉलिटिक्सान वचून आसता जेन्ना टायम येता पळय तेन्ना पॉलिटिक्साक म्हत्व आसता. दिवचल तालुक्यात भाजपाची शिल्पा नायक आनी आमदार नरेश सावळाचो उमेदवार संजय शेटये मदली वेंचणूक बरीच गाजपाची शक्यता आसा. हे दोनूय उमेदवार मेणकुरे गांवचेच आसात. नाते जे जोडलेले आसा तेतूंतल्यान म्हाका दिसता म्हजो विजय हो निश्चित जाल्लो आसा. कामां डेव्हलपमेंट हें आसातूच. आणि राष्ट्रवादी मतदारसंघ आमकां सुसंस्कृत आणि सुशासन आणि भ्रष्टाचार मुक्त आणि भयमुक्त राष्ट्रवादी मतदारसंघ आमकां करपाक जाय. हो कॅन्डिडेट जिखून आमकां दिवचलेक ह्या भया पासून मुक्त करपाक जाय. फक्त दिवचलेकच न्हय, ह्या लोकां पासून सबंद गोंयांक मुक्त करपाक जाय. पाळी मतदारसंघांतल्यान मनीषा गांवस भाजपाची उमेदवार आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 28 फेब्रुवारीच्यान उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या. 4 मार्च मेरेन अर्ज भरूं येता. 5 मार्चाक अर्जाची छाननी जातली जाल्यार 7 मार्च मेरेन अर्ज फाटीं घेवंक मेळटले. 18 मार्चाक मतदान जातलें. 19 आनी 20 मार्चाक मतां मेजतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रेशन कार्ड डिजिटल करपाचो गोंय सरकाराचो प्रकल्प आडकलो. राशन सोसायटींनी पॉयंट ऑफ सिस्टम मशीनां दिवपाचेर सरकाराचो अजूनय विचार चल्ला. डिजिटल रेशन कार्डा खातीर रेशन दिवपी सोसायटीक 500 POS मशीनां दिवंक जाय. प्रत्येक तालुक्यांत रेशन कार्डवाले सोदून काडपा खातीर शिबिरां घेवपाचें नागरी पुरवण खात्यान आतां थारायलां. ते उपरांत खातें तात्पुरती पेपरांची रेशन कार्डां दितलें. मार्च सोंपता म्हणल्यार ही शिबिरां सुरू जावपाचीं आसात. प्रत्येक तालुक्यांत रेशन कार्डां तपासपाक नागरी पुरवण खातें शिबिरां घेतलें. ह्या प्रकल्पा खातीर खात्यान GLाचो आदार घेतला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एकाय रेशन दिवपी सोसायटीत पॉयंट ऑफ सिस्टम म्हळ्यार POS मशीन ना. डिजिटल रेशन कार्डां स्वॅप करपाक ही मशिनां लागतात. ही मशिनां घेवन राशन सोसायटीक दिवपाचेर सरकार जाग माग करिना. एका POS मशिनाक 20 ते 22 हजार पडटात. पूण गांवांनी नेटवर्क सारकें मेळना जाल्ल्यान मशिनांनी डेटा दवरूंक त्रास जातलो. ताका लागून नागरी पुरवण खातें डिजिटल रेशन कार्डां दिवंक फाटीं फुडें जाता. ताका लागून कार्डाचो प्रकल्पूच आडकला. जल्म, मरणाचो वा लग्नाच्या दाखल्या सारकिले डॉक्युमेंट नागरी पुरवण खातें रेशन कार्ड वाल्यां कडल्यान मागतले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मोहीम, गृह आधार, सामाजीक सुरक्षा येवजण सारकिल्या येवजण्यांचो लाव घेतल्याची वळेरी खात्यान मागल्या. तशेंच ओल्ड एज हेल्पेज इंडिया संस्था स्थलांतरीत कामगारांचो डेटा आनी पुनर्वसणूक आनी धरणग्रस्त लोकांची वळेरी खात्यान मागल्या. खातें रेशन कार्ड धारकांचे बोटांचे ठसे आनी दोळ्यांचो बायोमेट्रीक रेकॉर्ड दवरतले. ह्या तपासणी शिबिरांनी खातें डेटा परत तपासतले. तशेंच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मोहिमे खाला आशिल्ल्या लावार्थी सोदतले. रेशन कोटा मेळोवंक राज्य सरकारान 31 मार्च मेरेन ही वळेरी केंद्र सरकाराक दिवंक जाय. सगळ्या प्रकल्पा खातीर राज्य सरकारान 9 कोटी पास केल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. आतां घेवया एक विराम.